चौकीशी नुकसाण भरपाई घेवन अख्ख्या शेताचे हे संबंध पळप हे मातशें हे तरी दिसता. तेजेर कायमस्वरुपी असो तोडगो जर काडपाक मेळटा जाल्यार सरकारान तेजेर तोडगो काडचो. 2-3 दीस आमी येयल्ले तांकां धांवडपाक, तरी ते येवंक ह्या जावंक ना. राती परत येयले ते. पण आता वयर गादेडे आमच्या गांवांत वयर रानान ते सदांच रातचे हांगा येवन तेंचे सगळे लुकसाण करून उडयली. शेतकी अधिकाऱ्यान उपाय करता म्हूण उतर दिला. एक खूब वायट जालें, म्हणजे लोक मेहनत करता आनी ताचें अशें नुकसान जालें की ना उमेद जावप. सो आमी आमच्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन जे कितें नुकसान भरपाई खातीर जे फॉर्मेलिटी आसा ते आमी करून तांकां जे कितें फुलाची पाकळी म्हणटा तशी नुकसान भरपाई आमी दिवपाचे प्रयत्न करतले. परमनंट हेचें सोल्युशन काडपा खातीर अशें सोलर फेन्सिंग नाल्यार कितें तरी करया म्हणून फुडें सरल्या. सो तांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन एक तोडगो म्हणून आमी एक कम्युनिटी फार्मींग अंडर हांगा एक फेन्सिंग करपाचें एक डिसिजन घेवन हो एक तोडगो थोडोसो आमी उपाय म्हणून काडपाचो ठरयल्ले आसात. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडटे.